प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सुंक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 16वा विसवर, वोड 1 ते 8 पर्यंत. लूक चॅप्टर 16 वर्सेस 1 to 8. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जेजून आपल्या शिसांक अशें सांगलें, कोण एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो आनी ताका एक मुक्दम आसलो. हो ताच्या ग्रेस्तकायाची वाट लायता म्हूण कोणें ताचे सोरशी वचून हाचेर फिर्याद दिली. हाका आपोवन हाडून दुनियान विचारलें, तुज्या विशीं हांव हें आयकतां तें कितें? तुज्या कारबाराचो हिशोब दी, तर ह्या फुडें म्हजो मुक्दम जावंक तुका मेळचें ना. तेन्ना मुक्दमान आपल्याच भितर म्हणलें, म्हजो दोनी म्हजे कडचें मुक्दमपण काडून घेता म्हणटच हांव आतां कितें करूं? कोणूच म्हाका सोंकत ना. भीक मागूंक म्हाका लज दिसता. शब्बास, कळ्ळें म्हाका मुक्दमपणा वेलो निकळायल्या उपरांत कोणें तरी म्हाका आपणागेर घेवचे खातीर हांवें कितें करचें तें म्हाका येवजलें. आपल्या दोनयाच्या एकल्या रीणकाराक आपोवन ताणें पयले लागीं विचारलें, म्हज्या दोनयांक तूं कितलो देवो आसाय? ताणें जाप दिली, 100 मापां तेल. मुक्दमान ताका सांगलें, हें पळय तुजें लेखपत्र. बॉस हांगा आनी बेगीन ताजेर 50 बरय. मागीर दुसऱ्याक विचारलें, आनी तूं कितलो देवो आसाय? ताणें प्रतिपाल केलो, 100 खांडयो गंव. मुक्दमान ताका सांगलें, हें पळय तुजें लेखपत्र घे आनी 80 बरय. धोजवितेन आपलें काम केलें म्हूण दुनियान त्या नाड बुद्धीच्या मुक्दमाक व्हरनिलो. कित्याक संवसारी मनशां आपल्या सारक्या लागीं चलता घोळटाना उजवाडाच्या मनशा परस अदीक धोजवितेची. तर हांव तुमकां सांगतां, ग्रेस्तकाय संवसारी, पूण तुमकां इश्टिनी जोडून घेवंक तिचो उपयोग करात. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच आयकलां तातूंत आमी पळयता जेजू एक शिडूक कारबाराची वोपार घालता. आनी भाव भयणीनो, ही वोपार जेजून कित्याक शिकयली? कित्याक गाय ताणें आयज ही वोपार दिली? आमकां दाखोवपाक की जो कोण एक भावार्थी आसा ताका एक जबाबदारी आसा. आनी जबाबदारी कसली? भाव भयणीनो, ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी देव आनी सरवंडार मानून घेता त्या दिसा आमचो आत्मो जो मेलोलो आसलो, आमचो आत्मो जो मादावाच्या पातकाक लागून मेलोलो आसलो, तो आत्मो नवो जाता आनी हो आत्मो जेजू सारको जाता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमचो आत्मो जेजू सारको जाता, देव आमकां आतां आपलो पवित्र आत्मो दिता. आनी आतां आमची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर जाता. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना देव येता आनी आमचे भितर जियेता, आनी आतां आमी जें देव आमकां सांगता करपाक तें आमी कोत्ता, आतां आमी आमचें जिवीत एके जबाबदारीन आमी जियेता. कित्याक भाव भयणीनो, आमकां ही सजमणी मेळपाक गरजेची. आमी सादी मनशां न्हय. देव आमचे सवें जियेता, पवित्र आत्मो आमचे सवें जियेता. आमची कूड जाल्या पवित्र आत्म्याचें मंदीर. म्हणजे आमची चिंतनां, आमची उतरां, आमच्यो कन्यो देवा भाशेन जावपाक गरजेच्यो. कित्याक भाव भयणीनो, ज्या दिसा आमी जेजूक वळखनासलीं, आमी फकत धर्मान बुडलेलीं, आमी फकत मिसाक येतालीं, तेर्स कोत्तालीं, हेंच आमी जें देवास्पण कोत्तालीं, पूण आमकां उतराची सजमणी नासली, तेन्ना कशे भाशेन आमी जियेताले? आमी इगोर्जेन एक जियेताले, भायल्यान एक जियेताले. ज्या भाशेन कोण नश्ट कोत्ता ताचे उपरांत ताका पोत्तून भूक लागता, तो पोत्तून जेवण खाता, मागीर च्या पियेता, रातचो जेवता आनी मागीर विसरता कितें केलां तें. पूण आमी जेन्ना
खरेपणी देवाचें उतर खाता, देवाचें उतर आयकता, देवाच्या उतराचेर नियाळ करता, त्या उतरा प्रमाणे आमी चलता. आतां भाव भयणीनो आमकां एक जबाबदारी आसता, तें उतर आमी सदां काल पाळूंक, तें सदां काल त्या उतरा प्रमाणे आमी चिंतोंक, तें उतर आमच्या तोंडांतल्यान आमी उलोवंक, तें उतर आमी दिसपट्या जिवितांत पाळूंक. कित्याक भाव भयणीनो ही जबाबदारी आमकां मेळटा, कित्याक आमची कूड एक पवित्र आत्म्याचें मंदीर जालां. म्हणटच भाव भयणीनो जेन्ना जेजून ही वोपार घातली शिडूक कारबाऱ्याची, वो शिडूक कारबारी जेन्ना तो एका आपल्या मुद्दमाक काम करतालो, तो मुद्दम आसलो आनी ताजो साहेब ताका ही जबाबदारी दिल्ली, तो चोत्तालो, तो आपलें काम सारकें करिनासलो आनी ताका कोणें फिर्याद दिली आनी ताका आतां गोट धरलो आनी ताच्या साहेबान ताका आपयलो म्हणलें म्हाका आतां सगळें जें तूं काम करता ताजो हिशोब दी, कित्याक तुज्यान म्हाका काम करूंक जायना आनी ताचे फुडें. आनी त्या वेळार तो कितें करता, ताका लॉस दिसता आतां खंयसर भीक मागूंक, ताका लॉस दिसता घरा बसून कांय करिनासतना. म्हणटच जेन्ना तो ताच्या साहेबा बरोबर काम करता सोडच्या आदीं, तो आतां साहेबाचें दुडू वा साहेबाचें जें काम करतालो तो आतां दुसऱ्या बरोबर आमिजात करता. कोणाक जें 100 दिवपाचें आसलें तो 80 बरय म्हणटा, कोणाक 100 आसलें तांकां 50 बरय म्हणटा आनी तांकां आतां तांचे बरोबर आमिजात करता ताज्या भाटकाराच्या वा ताज्या दोनयाच्या नांवान. कित्याक ताका जेन्ना काडटलो तेन्ना हे लोक ताका येवकार दितले म्हणून. म्हणटच आयज भाव भयणीनो आमी ह्या उतराचेर आमी आयज ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करीत जाल्यार आमकांय आमचे कडेन हातान कितें आहा तें आमचें दुडू, आमचें घर बाट जें आमच्या हातान आमकां देवान दिलां तें आमी देवाच्या राज्यान वापरपाक, दुसऱ्यांक देवाच्या राज्यान हाडपाक, दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक ही जबाबदारी आमची जाता. कित्याक भाव भयणीनो जें आमच्या हातान देवान दिलां तें फकत आमकांच दिवंक ना, आमकां मुग्धम केला, आमकां एक जबाबदारी दिल्या ती आपलें ताजें उदक ताजें राज फुडें सरपर ताजें वाडोवपाक. आनी हें आमी जेन्ना करता आतां आमी खरेपणी जबाबदारीन आमी आमचें जिवीत जियेता. कित्याक देवान आमकां आमची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर केलां, देवान आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिला, देवान आमकां एक व्हडली जबाबदारी दिल्या. तर आयज भाव भयणीनो आमी चुकल्या जाल्यार, आमी आळशी जाल्यार आयज आमी आमच्या न्हिदेंतली उठोवया आनी जी जबाबदारी दिल्या ती जबाबदारीन आमी तें उतर परगट करूंक, दुसऱ्यांक बरी खबर दिवंक, देवाचें राज फुडें सरपाक आयजतान आमी वावर सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.